15 years, and we want to make Mayan Lake known for all the beauty it has. We were very surprised to see the beauty of this lake, and we want to show this to all the people coming to Goa, visitors, tourists, and people who live in Goa. So we want your blessings, and we would invite you to come and experience the kayaking and the nature experiences that we are about to provide, and hope to see you on the water soon. बऱ्यातलो बरो प्रमोट करपा खातीर आमी खुबशे हांगा एक्टिविटीज तेजे रिवायवल केल्ले आसा. 22 ऑनवर्ड्स हे काम सतत चालू आसा आनी आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन हांणी टेक ओवर केल्ल्या पासून आमी हांगा एक परत एक ती फॅसिलिटी ती एक्टिविटी एक वायब क्रिएट करपाचो जो आमचो प्रयत्न सतत चालू आसा. त्या प्रयत्नाच्या दृश्टीन आमी आनी एक पावल आज फुडें व्हरता. ते म्हणजे आमी आज एक कायाकिंग एक्टिविटी आमचे जे कोंकण एक्सप्लोरर्स आसा तांच्या थ्रू हांगा चालू करता. पयलीं ते वता की बीच खंय आसा काय म्हणून, पूण आमची जी संकल्पना आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटेजी की गोवा बियॉन्ड बीचीस आनी सगळे हिंटरलँडान आनी आमचे जे टुरिझम स्पॉट आसा ह्या सगळे कडेन टुरिस्ट पावचे. पूण तशेंच हांवें सांगलां तशें अशें जर आमी करतले जाल्यार म्हाका दिसता आमी एडिशनल एक्टिविटीज एडिशनल सर्वीस दिवपाची गरज आसा. आनी हे एडवेंचर टुरिझम म्हणून आयज आमी पयलें पावल आमी आमची कायाकिंग सुरवात करून मया लेकार आमी हे एक्टिविटी सुरवात केलेली आसा. अशेंच गोंयभर उरलेलो सुद्दां जे आमचे टुरिझम स्पॉट आसा हांगा सुद्दां अश्यो विविधश्यो एक्टिविटीज सुरवात जावपाक जाय. आनी हें करपाक लागून म्हाका दिसता म्हाजी टीम सक्षम आसा आनी म्हाजो MD आनी म्हजी पुराय टीम म्हाका सहकार तेंचे आसा. आनी गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणजे आमी खरें इम्प्लिमेंट करतले जाल्यार म्हाका दिसता अग्रेसिवली आमी हे काम करीत फुडें व्हरपाक जाय आनी आमी करता. सांगलें की हांगा आपण बसूय परत सुरू करता, कारण मध्यंतरीच्या वेळाचेर मये बस येतालीच, मागीर ती मध्यंतरी बंद जाल्यो. पण हे सगळें येतकच ट्युरिस्टांक एक वेगळ्यो फॅसिलिटी मेळच्यो पडटा. आमी जर पळयलें आसत जेवण जर बरें मेळटा आसत जाल्यार पणजेचे लोक हांगा जेवपाक येतात. आनी त्या वेळार परी सारकेलें तें दिवचल्यान बरें रेस्टॉरंट आसात तेंच्यांनी हांगाय आमच्या स्थानीक आमदाराच्या माध्यमांतल्यान आनी प्रयत्नान आनी आमच्या चेअरमॅनाच्या मदतीन परी रेस्टॉरंटूय हांगा सुरू जालें जेणे करून जेवणूय बरें मेळटलें. आनी त्या वेळार हें सगळें जर चलोवपाक जाय आसत जाल्यार आमी केवळ बीच म्हटलें म्हणून जावचें ना. आमचे बरेचशे लोक जे आसतात ते भायर फॉरेनाक वतात. म्हाका बरेचदां आमी ट्रॅव्हल करतना एकदां लास्ट विकान हांव कलकत्त्याच्यान येतालो आनी गोंयचे कांय ट्युरिस्ट म्हळ्यार हांवें खंय काय म्हण आमलो व्हिएतनाम गेलो. हांवें कशें रे व्हिएतनाम? तो म्हणलो आमचे व्हिएतनामा पेक्षा गोंयच बरें आसा. आनी तुमी जर तशें पळयलें आसत आमच्या गोंया भितर नॅचरल आसा तो आमी जर लोकां पर्यंत पावयलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूब टुरिझम फ्लरीश करपाक शकतले. केवळ ट्युरिस्ट हे बिचार आयले ते प्रत्येकाचो एक वेगळो नेचर आसा. कोणाक बीच आवडटा, कोणाक शांत आवडटा, कोणाक बर्ड्स पळोवपाचें आवडटा. आनी त्या वेळार ज्या तरेन ट्युरिस्टाक आवडटा त्या तरेची फॅसिलिटी आमी जर करून दिली आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गोंया भितर सगळें आसा. बऱ्या तरेचे दोंगरूय आसात, बऱ्या तरेची अशी तलाव आसात. आनी त्या वेळार त्याचो योग्य तो जर उपयोग आमी जर वेवस्थीतपणे थोडो इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तातूंत डेवलप केलो आसत, लोकांक फॅसिलिटी जर दिली आसत जाल्यार म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्टूय येवपाक शकतले. आमच्या मये मतदारसंघातलो एक नामांकीत आणि जगप्रसिद्ध असो पर्यटन स्थळ हे मयम लेक. आणि या पर्यटन स्थळाचो विकास जावचो म्हणून 2022 पासून आमचो प्रयत्न चालू आसा. आज 2022 पयलीं जे एक कोवीड सेंटर म्हणून गव्हर्मेंटान ह्या स्थळाचो वापर केल्लो आनी तेच्या नंतर जे रिविजन जावपाक जाय आसलें, रिवॅम्प करपाक जाय आसलें हें काम खंय तरी खितपत पडलें. पण आमच्या प्रयत्नान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान ह्या कामाक चालना मेळ्ळी. पयलीं म्हणजे कोवीड सेंटर जे केल्ले ते काडपाक लागून आनी हांगासर टुरिझम एक्टिविटी वाडपाक लागून जे आमी प्रयत्न केले भितून बाब केविन, बाब दीपक नार्वेकर हेंच्यांनी खूब हेल्प केले. पयल्या वेळार आमी जी आमच्या समोर दिसणाऱ्या कॉटेजीस ज्यो 14 कॉटेजीस आसा ह्यो सगळ्यो आमी फर्निश केल्यो आनी तेंचे काम चालू जाल्या नंतर एक्टिविटी सुरू जाल्यो, लोक येवपाक लागले. तशें जे पयलींचे हांगासर कॉन्ट्रॅक्टर आसले तेंच्यांनी खंय तरी कामान बरें आपले परफॉर्मन्स दाखोवंक ना म्हणून खंय तरी ते सुद्दां ट्युरिस्ट येवपाक हांगासर
आपल्याक जेवण सुद्दां मेळना अशा तरेची परिस्थिती आमी सरकाराक हाडून दाखयली. माननीय मुख्यमंत्र्यान तेन्ना एक आदेश दिलो की जे पयलींचे कॉन्ट्रॅक्टर आसले तांकां काडून दुसरे कॉन्ट्रॅक्टर लावपाक जाय अशा तरेचे आदेश दिल्या नंतर हांगासर दोनूय सायडीकसून आमी रेस्टॉरंट चालू करपाक शकले. आयज ह्या पुराय परिसराचे तुमी पळयता आसतले बऱ्या तरेन मेंटेनन्स दवरलेले आसा. ते आतांचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आमी नेमलेले आसा श्री प्रेमानंद कवठणकर हे ह्याच गांवचे एक भुरगो आसा ज्यांच्या हाजेर आमी पुढाकार दिल्लो आसा. ताका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा की तेणी हे पूर्ण परिसराचे वेवस्थीत मेंटेनन्स करपाक जाय. आनी हे मेंटेनन्स करता आसतना आज जे दोगूय भुरगे हे कॅन्टीन सांबाळटा तेंच्यांनी बरे तरेन सर्वीस दिवपाक सुरवात केल्ली आसा. आमच्या ह्या स्पॉटाचेर आयज कायाकींग जी बोटींग सुरवात जाता. आमचे माननीय सालिगांवचे आमदार जे JTTCचे चेअरमॅन आसा त्यांचे कडेन हांवें आग्रह घेवन गेलो की बोटींग आमकां खंय तरी सुदारपाक जाय. ज्यो ओल्ड पॅडल बोटीज आसा त्यो सुदरोवपाक जाय, दुसरे लावपाक जाय. आज आमकां कायाकींग ह्यो बोटीचे सुरवात जाता पूण आमची अपेक्षा अजुनूय आसा आनी ते हेल्प करपाकूय आनीक फुडें सरलेले आहा. हांव मागतां जे आयज कायाकींग बोटींग जाता हितून ह्या एक्टिविटीजान खंय तरी भर पडटली